सुमयाक समर्पण करया. आमची कश्ट कंद दुख बेजाराई सुमयाक दिवया. सुमयाची बेसांवा, सुमयाची कृपा, सुमयाची मजत आशीर्वाद जोडया. निमीर पडून आराधन करून ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಹಾಡುವೆ ಯೇಸುವೆ आराधने म्हणले गीत करून सुमयाक स्वागत करून सुमयाची कृपा बेसांवा आम्ही जोडूंक प्रयत्न करया. निमीर पडून आराधनाचे गीत आम्ही गावया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸುಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. बोलणत वेळेला बॉल झाल्या सकत नातल्या वेळा सकत जावन आदार दिले सुमया. तुका जावं आराधन, तुका जावं गुलाब. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದಿ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವು
ಪೋಷಿಸಿದೆ ಹಸುವಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सगळे हात बांध. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. हात बार सगळे सांगा. हल्लेलुया हालेलुया सगळे सांगा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तो बार सांगा. हालेलुया 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 हालेलुया. उला मरा उला मरा उठल्या उला मरा उला मरा उठल्या उला मरा. स्वामीच्या नावाची स्तुती करा स्तुती करा. उठल्या सक्तेन उठल्या सक्तेन सक्तेन सगळ्या मनान सगळ्या मनान सगळ्या मनान स्तुती करा. उठल्या थळ्यान स्तुती करा. सगळ्या खालसान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन सगळ्या सक्तेन सगळ्या सक्तेन स्वामीची स्तुती करा. उठल्या थळ्यान उडा थळ्यान उडा थळ्या उला मरा विश्वासा उला मरा आमच्या सम्याक त्याची स्तुती करा. सगळ्या काळसान सगळ्या सगळ्या काळसान सगळ्या मनान उला मरा सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन सक्तेन. हालेलुया 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 हालेलुया. हरगान तुका सम्या जेजू उगलाब तुका सम्या जेजू आराधना तुका सम्या जेजू. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಳ್ಳೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಖುಷಿಯ कीर्तन 9 साम 96 कितले साम 96 9 किती म्हणता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया 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 सगळी सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया. कुठल्या तळ्यान सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया. सगळ्या संसारार सगळ्या संसारात सगळ्या संसारार सगळ्या संसारात सर्वेस्पराक गीतां गया. सर्वेस्पराक गीतां गया कुठल्यान सर्वेस्पराक गीतां गया सर्वेस्पराक गीतां गया सर्वेस्पराक गीतां गया. सर्वेस्पराक गीतां गया. त्याच्या नावाची स्तुती करा. त्याच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराक गीतां गया सर्वेस्पराक गीतां गया सर्वेस्पराक गीतां गया. सर्वेस्पराक गीतां गया. त्याच्या नावाची स्तुती करा. त्याच्या नावाची स्तुती करा. दिसान दीस दिसान दीस त्याचे तारण
प्रगट करा ताचे तारण प्रगट करा दिसान दीस दिसान दीस ताचे तारण ताचे तारण प्रगट करा प्रगट करा राष्ट्रामध्ये राष्ट्रामध्ये त्याची महिमा वर्णिया ताची महिमा वर्णिया सर लोकांक सर लोकांक त्याची असर्या ताची असर्या प्रगट करा प्रगट करा प्रगट करा प्रगट करा आतुबार्या सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक एक नवे गीत गया एक नवे गीत गाया सगळ्या संसारार सगळ्या संसारात सर्वेस्परा गीतां गया वडल्यान सर्वेस्परा गीतां गाया वडल्यान सर्वेस्परा गीतां गया सर्वेस्परा गीतां गाया सर्वेस्परा गीतां गया सर्वेस्परा गीतां त्याच्या गाया नावाची स्तुती करा ताच्या नावाची स्तुती करा दिसान दीस दिसान दीस त्याचे तारण प्रगट करा ताचे तारण प्रगट करा दिसान दीस दिसान दीस त्याचे तारण प्रगट करा ताचे तारण प्रगट करा राष्ट्रामध्ये राष्ट्रामध्ये त्याची महिमा वर्णिया ताची महिमा वर्णिया राष्ट्रामध्ये त्याची महिमा वर्णिया ताची महिमा वर्णिया राष्ट्रामध्ये राष्ट्रामध्ये त्याच्या महिमा वर्णिया ताची महिमा वर्णिया सर लोकांक सर लोकांक सर लोकांक सर लोकांक त्याची असर्या ताची असर्या त्याची असर्या ताची असर्या प्रगट करा प्रगट करा प्रगट करा हालेलुया 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 दुश्मनाचे खोटे आम्ही नाश करू सतानितीन सदा आम्ही थिर रावंक सैतानाचे राज्य ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती उगळपाची गरज आसा वय की नाही वय आम्ही करेजमाच्या काळार आसा वय गे वय ओ कुरपेसो काळ मागणे उपास आणि दान दान धर्म म्हणल्या भक्ती करणे मुखांतर सुरेशपराची स्तुती करसो वेळ सुरेशपराक स्तुती करची आणि सुरेशपराची स्तुती केल्ल्या मुखांतर कोणाचे राज मोडून वता सैतानाचे राज मोडून येतात देखून ओ कुरपेसो काळ ओ तो ऐन काळ सैतानाच्या राज्याक नाश करसो आणि सुरेशपराचे राज स्थापन करसो वेळ स्थापन करसो देखून आम्ही उबे रावया ताचे मनाक गीत गावया दुस्मानाचे खोटे आम्ही नाश करूंक सतानितीन सदा आम्ही थिर रावंक सैतानाचे राज्य ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती उगळाप आम्ही गायता पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेरुकचे पागोर कोसळून पडले कसे कोसळून पडले जेरुकेचे पागोर कसे कोसळून पडले जेरिकोचे पागोर कोसळून पडले कसे कितले जण आसले हा हा 20 लाख सैनिक बायले दुसरे कळले गे 20 लाख सैनिक बायले इस्रायलाचेर धाड करूंक आयिल्ले आनी इस्रायलाचे थोडे मालगडे ಒಟ್ಟು संगात मेळ्ळे आनी जेरुकोच्या पागोरा बोवारी तांणी स्तुती करूंक लागली आनी तांणी अशी स्तुती केली की जेरुकोचे पागोरूत कोसळून पडले आनी हें पळयल्ले सैनीक पळलो धांवले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी थोडीं जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो सगळ्या पृथ्वेर आमी थोडीं जाणां हांगासर इगर्ज भरून तुमी आसात पूण आमी थोडीं जाणां रोजपाची स्तुती करतना कोणाचें बोळ मोडून वता कोणाचें बोळ सैतानाचें बोळ मोडून वता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून ताळयो पेटून गीत गावया आनी आमच्या रचनाराक आमच्या सर्वेस्पराक उगडशी दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करूंक सतानिती सदा आम्ही स्थिर रावंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारू स्तुती होगळाप आमी गायता दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करूंक सतानिती सदा आम्ही स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारू स्तुती होगळाप आमी गायता
Alleluia, 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 alleluia. करुणा तन्नटपण येऊचे बरी आज्ञाचे तन्नटपण म्हाका फावो कर करुणा तन्नटपण येऊचे बारी आत्म्याचे तन्नटपण म्हाका फावो कर. सोमी जेजू मुझे थंय जियेव नासतना अनवर मुझे के दिसते येवचे नाम सोमी जेजू मुझे थंय जियेव नासतना अनवर मुझे केदींचे येवचे ना. दुश्मनाचे कोटे आमी नाश करूंक सतनीती सदा आमी स्थिर रावूं सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबड मारू स्तुती होगळाप आमी गायता. दुश्मनाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानीती सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबड मारू स्तुती होगळाप आमी गायता. Alleluia, 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 alleluia. धनी बारके दिसतू जायना जेजू थंय सदांच तूं जियेवन राव धनी बारके दिसतू जायना जेजू थंय सदांच तूं जियेवन राव सावळेन ताच्या तूं रावताना तळ्यो केदी सरशीन तुज्या येवच्यो ना सावळेन ताच्या तूं रावताना तळ्यो केदी सरशीन तुज्या येवच्यो ना. दुश्मनाचे कोटे आमी नाश करूंक सदानीती सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबड मारू स्तुती होगळाप आमी गायता. दुश्मनाचे कोटे आमी नाश करूंक सतनीती सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबड मारून स्तुती होगळाप आमी गायता. Alleluia, 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 Alleluia. सगळे आजोबा Alleluia, 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 Alleluia. सगळे Alleluia, 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 Alleluia. हातोबार सगळे सांगता आमच्या सुम्याची स्तुती करूया सर्वेश्वराची स्तुती करूया. दुश्मनाचे खोटे आम्ही नाश करू सतानीतीच्या वाटेर आम्ही स्थिर राहू सैतानाचे रात अंत करू बोबाट मारून स्तुती उगळा करून सम्यक आम्ही गाऊया सम्याची स्तुती करूया. हालेलुया 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 उलो मारा सगळ्या खालसान उलो मारा सगळ्या सत्तेन उलो मारा सम्याची स्तुती करा उलो मारा. हालेलुया 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 ओढा थोड्या उलो मारा ओढा थोड्या उलो मारा ओढा थोड्या उलो मारा उलो मारा जेजूच्या नावान उलो मारा जेजूच्या नावान उलो मारा
जेजूच्या नावात जेजूची स्तुती करा, जेजूच्या नावात त्याची स्तुती करा. सैतानाचे बॉल मोड मोडून, सैतानाचे खोटे नाश करून, सैतानाचे बॉल मोड मोडून, सैतानाचे खोटे नाश करून, दुश्मनाचे खोटे नाश करून बोबाट मारून स्तुती करा, बोबाट मारून स्तुती करा. सैतानाचे राज मोडून उडून, सैतानाचे खोटे राज करून, सैतानाचे राज शांत करून सगळ्या काळजात सर्वेश्वराची स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. करगा तुका सुमिया जेजू, उगळप तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. एजेकिएल प्रवादीच्या ग्रंथांत बसा. एजेकिएल प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 18 वळ 21 सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार कितें खोटो मनीस आपणे केल्ल्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार म्हटल्यार सांगा पळया. खोटो मनीस आपणे केल्ल्या पातकाक पाठ करीत जाल्यार, खोटो मनीस खोटो मनीस आपणे केल्ल्या आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार पाठ करीत जाल्यार, आणि सगळे म्हजे कायदे पाळून, आणि सगळे म्हजे कायदे आणि पाळून, सगळे म्हजे कायदे पाळून आणि सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार न्यायनितीन चलत जाल्यार खरेंच तो चेतलो, खरेंच तो जियेतलो, खरेंच तो चेतलो, खरेंच तो जियेतलो. तो मरचो ना, तो मरचो ना, तो मरचो ना. तो मरचो ना. ताणे केल्ल्या खंयच्याय पातकाचो, ताणे केल्ल्या खंयच्याय पातकाचो, ताणे केल्ल्या खंयच्याय पातकाचो ताणे केल्ल्या खंयच्याय पातकाचो आनीक हांव उगडास करचो ना, आनी हांव उगडास करचो ना, आनीक हांव उगडास करचो ना. आनी हांव उगडास करचो ना. ताणे केल्ल्या खंयच्याय पातकाचो ताणे केल्ल्या खंयच्याय पातकाचो आनीक हांव उगडास काडचो ना. आनी हांव उगडास काडचो ना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. पळया म्हणजे मुगाच्या भाव भयणीनो, जर तर एक खोटो मनीस आपणे केल्या सगळ्या पातकांक पाठ करना आणि सर्वेस्पराचे कायदे पाळून चलत जाल्यार तो चेतलो. ताणें केले खंयचेय पातकाचो उगडास कोणाक आसो ना, सर्वेस्पराक आसो. धाकल्याक सांगचें जाल्यार दोग व्यक्ती आमी मोदें हाडयेत. कोणाक हाडयेत? कोणाक हाडयेत? भिरांकूळ पातक कर्ण जायत्यांच्या शिरापाक वळख जाल्लो मनीस मागीर परिवर्तन जाल्या उपरांत ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकांचो सर्वेस्पराक उडास लावूं ना. साऊल आसलो, पावल जालो. पळया कसलें भिरांकूळ खोटें जिवीत ताचें. कितल्याशा निरपराधी मनशांक ताणें जिवीश मारलेलें आसा. पळय गे सर्वेस्परा मुखार खंयचेय पातक उडास आसा गे ना. कित्याक सगळ्या जिविताक पाठ करना एक नवें जिवीत तो जियेलो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. आणि एक व्यक्ती कोण? कोण? हां, सांत आगोस्तीन. सागोस्तीन एक खोटीची न्ही, एक मेळीची न्ही जीवन आसलेलो मनीस. क्रिस्ताक तो पातयेन नातुल्लो, क्रिस्ताच्या मेळीन नातुल्लो मनीस. पळया एक खोट्यां जिवीत जीवन आसलेलो मनीस. पळया कशें परिवर्तन जाता. पवित्र स्नान घेता, जेजूचो शिश्य जाता, एक याजक जाता, एक बिस्प जाता, पवित्र सभेचो दोतोर जाता. पळया सर्वेस्परा मुखार ताणें केल्लें खंयचेच पातक उगडासाक येवंक ना. कित्याक संपूर्ण जिणी बदलावपाचें जिवीत. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जर तर आमी पातक करता त्या पातकांत जावन संपूर्ण परिवर्तन जाता आनी मुखार कितेंच तें पातक करिना जाल्यार आमी केल्ल्या पातकाचो उगडास सर्वेस्पराक बिलकुल आसना. समजलें?
समजले? समजले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पर काकुळदार. सर्वेस्पर काकुळदार काकुळदार. सर्वेस्पर काकुळदार काकुळदार सोमया काकुळ म्हणजे दाखय. मागीर आनी कळते मॅक्सी कळते काकुळदार सोमया काकुळ म्हणजे दाखय. बरयलें न्ही ना गे तेनी जिविताच्या जिविताच्या दुनिया होय. जिवीत म्हाका लाभय. काकुळदारा सोमया काकुळ मोचेर दाखय जिविताच्या दुनिया जिवीत म्हाका लाभय. म्हणी सांग आता काकुळदारा सोमया काकुळ मोचेर दाखय जिविताच्या दुनिया जिवीत म्हाका लाभय. हांव म्हणटा त्या प्रमाणे काकुळदारा सोमया काकुळ मोची दाखय जिविताच्या दुनिया जिवीत म्हाका लाभय. म्हणा काकुळदारा सोमया जिविताच्या दुनिया जिवीत म्हाका लाभय. जीवित म्हाका उभी रावया उभी रावया उभी रावया. काकुळदारा सोमया काकुळदारा सगळे सांगा काकुळदारा सोमया काकुळदारा सोमया काकुळदारा सोमया काकुळ मुझे दाखय काकुळ मुझे दाखय जिविताच्या दुनिया जिविताच्या दुनिया जिवीत म्हाका लाभय. जीवित म्हाका लाभय. काकुळदारा सोमया काकुळदारा सोमया काकुळ मुझे दाखय काकुळ मोचे दाखय जिविताच्या दुनिया जीविताच्या दुनिया जिवीत म्हाका लाभय. जीवित म्हाका सोमया पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडी सोमया पळया काकुळदार सोमया हांगासर आसा उंड्या रुपार काकुळदार सोमया हांगासर आसा. आमची पातकां भोगसूंचो आमकां कुरपेन भोगसो आमकां आशिर्वादान नेटोवचो सोमी आमच्या मदें आसा. हो काकुळदार सोमी जिवीत असो धनी आमकां जिवीत दिवचो बाचावी दिवचो कुरपेन भरचो सोमी. हे सोमया पळया सोमया कुशीन हातू बारया सोमया कुशीन हातू बारया सोमया कुशीन हातू बारा. तुमचे खातीर तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर तुमच्या कुटुंबाच्या सन्या खातीर काकुळदारा सोमयाची काकुळत मागा जिवीत मागा जिवीत असो धनी तुमच्या मुखार आसा. तुमच्या कुटुंबाक जिवीत तुमच्या भुरग्यां बाळांक जिवीत तुमच्या पती पत्नीक जिवीत मागा. काकुळदारा सोमया काकुळ मुझे दाखय काकुळ मुझे दाखय जिविताच्या दुनिया जिवीत म्हाका लाभय. जिवीत म्हाका लाभ. सगळे सांगाता काकुळदारा सोमया काकुळ मुझे दाखय काकुळ मुझे दाखय जिविताच्या दुनिया जिवीत म्हाका लाभय. जीवित म्हाका लाभय. काकुळदारा सोमया काकुळदारा सोमया काकुळ आमकां लाभय आमकां काकुळ आमकां लाभ जिविताच्या दुनिया जिवीत आमकां लाभय. सर कुटुंबाच्या सन्यांक लाभ काकुळदारा सोमया हातूबान काकुळदारा सोमया काकुळ आमकां दाखय काकुळ आमकां दाखय जिविताच्या दुनिया
जिविताच्या दुनिया जिवीत आमकां लाभय जिवीत आमकां लाभ काकुळदारा सोम्या काकुळदारा सोम्या काकुळ तामची कर काकुळ तामची तुमकां जिविताच्या दुनिया जिविताच्या दुनिया जिवीत आमकां लाभय जिवीत आमकां आदोबार सगळी सांगात बरें देवडी काकुळदारा सोम्या काकुळ तामचे दाखय काकुळ तामचे दाखय जिविताच्या दुनिया जिवीत आमकां लाभय जिवीत आमकां लाभ हालेलुया हालेलुया येशुवे हालेलुया हालेलुया येशुवे जेजो हालेलुया हालेलुया हाला 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 हालेलुया हालेलुया निरंतर हालेलुया 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 बोला मला निरंतर काकुळ मागा काकुळदार सुमी आमच्या मध्ये आसा जर आम्ही आमच्या सुम्या उलो मारलेल्या वेळा सुरेस्पर आमकां आमचे लागीं आसा आमकां खान दिता तो सुम्या जर कोठे पण लक्षी तर तुझ्या मुखार रावो कोण सगत आम्ही सर पक्की तुझ्या मुखार आसा तुझी काकुळ मागून आसा तुझी काकुळ मागून आसा आमच्या तुझी काकुळ दाखय काकुळदारा सुम्या आमच्या तुझी काकुळ दाखय जिविताच्या दुनिया आमचे तुझे जीवित लावय आमकां तुझे जीवित लाभय 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 हरा 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 हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या जेजू ओगळप तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 पड्या म्हणजे मोगाच्या बोबडीनो सुम्या गडी बरोबड्या आमचं सुमी आमच्या मध्ये हांगासर आसा पड्या पडल्या दिसा 3 दीस तीर जाली न्ही गी वय मो सुम्याची कुरपेची बेसांव तुमी जोडल्यान गी ना जोडल्यान गी ना ती बेसांव सदां तुमचे त्या सोंग जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर सुम्या पड्या एक गडी भर सुम्या पड्या आमचो सुमी आमच्या मध्ये हांगासर आसा आमचो सुमी आमच्या मध्ये हांगासर आसा हे सुम्याक पळय आमी पळय आमचे सुमी आमच्या मध्ये आसा कस्तान वरां कंदायलेल्या वेळार आमी कोणाक उलो मारी जाय सुम्या उलो मारी जाय देखून कितें तर 120 आनी 121 पुरवंताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां पर्वताचेर 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 हांव म्हजे दोळे उबारतां खंय तावन येता म्हजो आदार खंय तावन येता म्हजो खंय आदार तावन येता म्हजो आदार खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत तावन येता ताणें रचला सर्ग आनी संवसार ताणें रचला सर्ग आनी ताणें रचला सर्ग आनी संवसार ताणें रचला सर्ग हालेलुया 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 मुखार बाबडीनो हांगासर जायतीं जाणां विविध रितीच्या पिडेक कश्टून आसात की ना तकली बडबड आसा मायग्रेन आसा स्पॉन्डिलायटीस आसा पैकी गॅस्ट्रिकाची पिडा आसा डायबेटीक आसा BP आसा पैकी एलर्जी आसा रक्ताची एलर्जी आसा कातीची एलर्जी आसा आनी कितें आसा कॅन्सराची पिडा आसलेली आसात काळजाची पिडा आसलेली आसात तशेंच किडनीची समस्या आसून कस्ततली आसात गर्भकोशाची समस्या आसून कस्ततली आसात आतां पांयाच्यो गांठी दुखी आसात पाटीच्या कण्याची दूख आसा तरातराची शेळी कोंकली ताप आसा मोतेचें टेन्शन आसा डिप्रेशन आसा रातीची न्हीद पडना वय गे
असल्या मस्त पिडेक ओळख जाल्ली तुमी आसात की ना ताचे ड्यान तुमचे समस्या आसात कुटुंबान समस्या पत्नीचे समस्या आसात गोवाचे समस्या आसात भुरग्यांचे समस्या आसात आर्थीक अडचणी आसा लोन आसा रीण आसा थोड्यांनी रीण दिल्ले पयशे फाटीं दिनात थोडे रीण दिल्ले बंगार फाटीं दिनात थोड्या तुमचो जागो आसा असल जायना असली परिगत आसा की ना कोणा लागीं उसारी जाय आमी कोणा लागीं उसारी जाय पण आमकां कश्ट कंत बेजार आयिल्ल्या वेळार आमी तकली उबारी जाय आनी पळय जाय पर्वताचेर सोम्याचेर आमी दिश्ट घाली जाय पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे खंय येता म्हजो आदार खंय येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना तो तुजे पांय निसरूंक जो दिवचो तुका ना राखता जो तुका राखता तो निधना तो निधना ना इस्रायल सुराखणो निधना ज्ञानेर राखणो निधना जेमेना जेमेना सर्वेस्पो तुजो राखणो सर्वेस्पो तुजो तो राखणो तुका सावळी दिता तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पो तुज्या उजव्याक आसा सर्वेस्पो तुज्या उजव्याक दिसाचो सूर्य दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रीमो आनी रातचो संद्रीम तुका नाश दिवचो ना तुका त्रास दिवचो ना तुका त्रास दिवचो ना सगळे वायटांतलो सगळ्या वायटांतलो सगळे वायटांतलो सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पो तुका राखतलो सर्वेस्पो तुका तो तुजो राखतलो जीव राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पो तुका राखतलो सर्वेस्पो तुका राखतलो आतांनी सदांकाळ आतांनी सदांकाळ आतांनी सदांकाळ आतांनी सदांकाळ देखून आमचे सगळे भार सगळे आमचे भार आमचे कश्ट सोम्या मुखार दिया आमच्या हाताचे दर्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या म्हज्या राखणदारा म्हज्या राखणदारा म्हज्या बुसवणदारा म्हज्या बुजवणदारा म्हज्या सोडवणदारा म्हज्या सडवणदारा काकुळदारा देवा काकुळदारा देवा बिरमोतीच्या दर्या बिरमोतीच्या दर्या तुजे मुखार उबो आसा तुजे मुखार हांव उबो आसा अस्कत बाळ कशें अस्कत बाळ कशें अस्कत बाळ कशें अस्कत बाळ कशें पिडेस्त भुरगें कशें पिडेस्त भुरगें कशें तुजे मुखार आसा तुजे मुखार आसा सोम्यान जेसू सोम्या जेजू भलायकेच्या वयसा भलायकेच्या तूं वयजा सर्व जाणार तूं सर्व जाणार तूं सर्व जाणाय तूं सर्व म्हजे जाणारी कश्ट जाणाय म्हजे कश्ट म्हजी पिडा जाणारी जाणाय म्हजी पिडा म्हजे जाणारी दूख जाणाय म्हजे दुख म्हजे जाणारी संकश्ट जाणाय म्हजे संकश्ट सर्व जाणा सर्व जाणारी सोम्यान जेजू सोम्या जेजू तुज्या बिरमोतीने तुज्या म्हजेर बिरमोतीन दिश्ट घाली म्हजेर दिश्ट तुजे घाल बिरमोतीचें काळीज तुजे बिरमोतीचें म्हजेर काळीज उबार म्हजेर उबार सोम्यान जेजू सोम्या जेजू बिरमोतीने बिरमोतीन म्हजेर दिश्ट लाई म्हजेर दिश्ट म्हजी घाल काकूळ करे म्हजी काकूळ कर सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू म्हाका आपड म्हाका आपड आनी म्हाका बरो कर आनी म्हाका बरो कर म्हाका आपड म्हाका आपड आनी गुण कर आनी गुण कर आपड जेजू आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो हांव बरो जातलो आपड जेजू आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो हांव गुण जातलो आपड जेजू आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो हांव बरो जातलो काकूळ दर सोम्या काकुळदारा काकूळ म्हजेर दाखय काकूळ म्हजेर दाखय जिविताच्या दुनिया जिविताच्या जिवीत दुनिया म्हाका लाभय जिवीत म्हाका लाभय आपड जेजू आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आनी बरो जातलो व्हडल्यान उलो मारा आपड जेजू व्हडल्यान आपड जेजू आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो व्हडल्यान आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो तुमी म्हणा आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो म्हणा आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो निरंतर म्हणा आपड जेजू आनी बरो जातलो व्हडल्यान व्हडल्यान म्हणा आनी हांव बरो जातलो आमी हळटार म्हणया आपड जेजू आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो हळटार म्हणा आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो व्हडल्यान 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 म्हणा आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो व्हडल्यान मागा व्हडल्यान मागा
समी तुमका गुण करता या वक्ता समी तुमका आपडता या वक्ता तुमच्या मधल्यान तो पाशार जाता तुमच्या हरी जण एकल्याच्या मधल्यान पाशार जाता जण एकल्या तुमका आपडता तुमचे घर आपडता तुमच्या पतीने आपडता तुमच्या पतीक आपडता तुमच्या भुरग्यांक आपडता तुमका गुण करता गुण करसो समी तुमच्या मधल्यान पाशार जाता तसो दैविक स्पर्श तुमका तो लायता 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 उला मारा उपान उला मारा आपड छेसो आणि बरी जाता आपड छेसो आणि बरो जातो उला मारा उला मारा उला मारा उला मारा खळा नसताना उला मारा खळा नसताना उला मारा उला मारा जेजो जेजो म्हणा जेजो 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 म्हणा जेजो जेजो उला मारा जेजो जेजो उला मारा जेजो 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 उला मारा जेजो 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 उला मारा जेजो उला मारा उला मारा उला मारा निरंतर निरंतर उला मारा समयाची गुण करची दैवी सगत तुमच्या शिराने वळता या वक्ता समी तुमचे मध्ये पाशार जाता तुमका आपडता अवाड जाता जेजो उला मारा जेजो हातू बारा जेजो जेजो उला मारा निरंतर जे उला मारा जेजो उला मारा आणखी जेजो जेजो उला मारा जेजो 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 निरंतर निरंतर उला मारा परत एवढे उला थळ्यात जेजो उला मारा समया समया जेजो या सगळ्या भक्तिकांक आपड आणि गुण कर तुझी देवी गुण करची सगळं त्यांच्या शिराने वळाय वडल्यान वडल्यान उला मारा वडल्यान जे तुमची पिढा मुखार दवरा तुमचे कष्ट मुखार दवरा उला मारा जेजो जेजो आपड जेजो म्हणा आपड जेजो आपड जेजो गुण कर जेजो उला मारा हातूबान वडल्यान हातूबान आपड जेजो गुण कर जेजो गुण कर वडल्यान वडल्यान परत एवढी सांगा ना आपड आपड जेजो आपड जेजो आपड जेजो गुण कर सगळे हातूबान आपड जेजो सगळे आपड जेजो आपड निरंतर हालेलुया 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 उला मारा उला मारा उला मारा सुमियाची स्तुती करा जेजो 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 सुमिया जेजो या सगळ्या भक्तिकाची तुझ्या दिसत घाल तुझी गुण करची दैवी सगळ्यांच्या शिराने वळे तुझ्या पवित्र रक्तांतक दोन्ही तळकर तुझ्या नावांतक बरी कर तुझ्या नावांतक आशीर्वादी तुझ्या नावांतक गुण कर तुझ्या नावांतक बळवंत कर तुझ्या नावांतक सत्तेन बर आपट जेजो ती बरी जातात सर वाईट सत्तेतात कोणा सत्तेतात देवसराच्या नाड्यात तळण्यात माठ मत्रात विदिस्फोरणात निवार टच टच हील 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 मत्ती गुणपಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಟಚ್ ಹೀಲ್ ಅಸ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 जेजू म्हाका आपयता त्याच्या गोपान म्हाका लिपयता म्हजी पातकां तो बक्षिता आनी म्हजी सगळी पिडा गुण करता जेजूक आमी उलो मारया जेजू म्हाका मोगन म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या पळयता म्हाका मोठी बक्षिता
जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 हात बार सगळे उला मारा जेजूचे नाव उला मारा जेजू 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 उला मारा जेजू जेजू वडल्यार उला मारा जेजूचे नाव उला मारा जेजू जेजू बरं ते पुढे वडल्यार सगळी थाळ्या मारा जेजू जेजू उला मारा जेजूचे नाव उला मारा वडल्या उला मारा तोंड उगते करा जेजू 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 सगळे जेजू 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 जीसस जेजू 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 हालेलुया 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 आमचे तकलेत आम्ही हात दवरया तकलेत हात दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया सगळी तकलेत हात दवरा जायत्या जणांक समयान आपडला ह्या वखता जायत्या जणांक समयान गुण केला जायत्या जणांचे रोग ताणें आपणाचेर घेतल्यात सगळ्यांकी सुडका बसयल्या सोडून बसयल्या जायत्याची ऑपरेशनां बरी जातली दोगा जणांची युट्रसाचें ऑपरेशन आसा बरें जातलें दोगा जणांच्या फेंगटाचें ऑपरेशन आसा पाटीच्या कण्याचें एकल्याचें आसा एकल्याच्या पांयाचें ऑपरेशन आसा सगळें बऱ्यान जातलें एकाच अटेम्प्टान सगळीं गुण जातलें तशेंच तेगा जणांची तकली पडव कठीण तकली पडवड आसा ती गुण जातली चौगा जणांची मायग्रेन ती गुण जातली तेका दोगा जाणां आर्थरायटीस पिडा आसा संपूर्ण रितीन गुण जातली दोगा जाणांक हेवी ब्लिडींग जावचें आसा तें गुण जातलें एकल्याचे काळजान ब्लॉक आसा संट गलिजा मुळा खंडीत संपूर्ण रितीन ताका बरी भलायकी मेळटली युरीन इन्स्पेक्शन असलेल्या संपूर्ण तेगा जणांक गुण जातले तेका जर कठीण ताप आसा आनी खंडीत त्या तापा खातीर मागोवंक ती आयल्यांत पिडेस्त ताप आसलेलीं घरां आसात खंडीत तांकां सगळ्यांक बरी भलायकी मेळटा आनी दोगा धाकटुल्या भुरग्यांक ICUंत आसा धाकटुलीं भुरगीं तांकां संपूर्ण आपूण गुण करता 7 जाणां डिप्रेशनाची कठीण पिडा आसा आनी ती खंडीत समी तांकां सुटका सोडवून दिता म्हणून बसयता ह्या वखदां तुमची कलपिडा आसा समी मुखार दवरा ह्या वखदां समी तुमकां आपडता ह्या वखदां गुण करता पाटीच्या कणाची दूख आसलेली तेगा जाणां संपूर्ण रितीन ती दुखींतान सुटका चडतात खंडीत समी उलो मारा पवित्र आत्म्याची कृपा मागे वखदां पवित्र आत्मा तुमचे देवून येवून दी सत्य जाणांक अडकळ आसा धरलेलीं कामां शबिता पंथा पावनांत कितें केल्यार ती पंथा पावनांत अडकळ आसा सगळे अडकळ पवित्र आत्म्याचे कृपे सगळे त्यो अडकळ पयस थांवतल्यो समीचो अडकळ कान उडयतल्यो आनी तुमकां बेसवानी भरतलो तुमी धरलेलीं सगळीं कामां पंथा पावतलीं 6 जाणांचो जागो मला विकून वचोंक भोव कश्ट आसात आनी खंडी जावन बरो मोलाक गिरायक विकून येतलो 2 जाणां फ्लॅट काडूंक भरतो आशा आसा आनी खंडीत रीण पास जावन तुमकां फ्लॅट काडूंक भोव जातलें 2 जाणां घर अर्धे रावलेलें आसा तें संपूर्ण करूंक बँकाचें लोन रीण पास जावन तें घर विकीस पंथा पावतलें सगळे इरादे सम्या मुखार दवरा 2 जाणांक परगांवांत विजिटींग विजा गेल्लीं आसा
तांकां खंडीत बरी विजा फावो जाता बरें काम फावो जाता आनी कॅनडान असलेल्या दोगां जाणांक परमनंट रेसिडेन्सी फावो जाता म्हणून स्वामी बसयता ह्या वखदां खंडीत बसयता तांकां फावो जाता ती विजा परमनंट रेसिडेन्शियल विजा फावो जाता संदर्भार मागी आमी उलो मारी आमी सुम्याक पवित्र आत्म्याची कृपा मागया हे पवित्र आत्म्या म्हणून मागा पवित्र आत्मा आमचे मदीं येवं दी हे आमची सगळी पिडा कोणूक त्याच्या शक्तीन आमकां बरोवन मागया हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तई मुझे कुडीन थे मुझे कळसांत थे मुझे मनांत थे ये पवित्र आत्म्या मुझे रक्तांत थे मुझे रक्ताच्या गणागणांत थे मुझे आडाच्या सदांत थे ये पवित्र आत्म्या मुझे कुटुंबांत थे मुझे मुझे घरांत थे मुझे घरच्या सन्यात मुझे पिढीन थे मुझे कष्टांत थे मुझे दुखांत थे मुझे अस्कत गायन थे ये पवित्र आत्म्या मुझे भुरग्यांत मुझे कुटुंबादारांत ये पवित्र आत्म्या बळ दिवंक के सकत दिवंक के बेसवानी बरोवंक के गुण करूंक के भलायकी दिवंक के संतोष दिवंक के समाधान दिवंक के जैत लाभोवंक के सुटका दिवंक के सोडवण लाभोवंक के देण्याने नेटोवंक के फळांनी बरोवंक के ये पवित्र आत्म्या 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 ये पवित्र मागा पवित्र आत्म्या मागा बोला मरा ये पवित्र मागा वडल्यान मागा वडल्यान मागा ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र वडल्यान मागा पवित्र आत्मा तुमचे देवान येता परव्याच्या रुपार उज्याच्या जिबे रुपार उज्याच्या जिबे रुपार तुमचे उदय देवान येता तुमच्या घरात तुमच्या कुडीत तुमच्या मनात तुमच्या जिवितान रावोवंक येता तुमकां धैर्यान भरोवंक येता शक्तीन भरोवंक येता उला मारा पवित्र आत्म्या अभिषेक असो जोडा ह्या वखदार उला मारा ये पवित्र मागा वडल्यान मागा उला मारा हालेलुया 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 उला मारा हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर या सगळे भक्तिकांचे देवाने त्यांच्या मुखल्या राहून तांकां वाढता की त्यांच्या फाटल्या राहून त्यांचे संरक्षण कर त्यांच्या बंगले राहून तांकां संगती त्यांच्या भितर राव भलायकी संतोष समाधान फावो कर त्यांच्या वयर निरंतर आशीर्वाद लाभय ये पवित्र आत्म्या देवाय तुझी सकत फांगय तुझी देणी आपड गुण कर ये पवित्र आत्म्या टच हील हालेलुया 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 उला मारा निरंतर उला मारा ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪವನಾತ್ಮನೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅದು ಬರಿಯ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ ಅದು ಬರ್ हालेलु हालेलुया हात बार सगळे नीट हालेलुया सगळे सांगा हालेलु हालेलुया येशुवे हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया निरंतर हालेलुया हालेलुया उला मारा सगळ्या सत्तेन उला मारा सत्तेन सगळ्या भोळा उला मारा हालेलुया 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 हरदान छेसो अगळाप छेसो हरदान छेसो सगळ्या काळ संबंधित असुया हालेलुया 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 हालेलुया
तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू आमकां सुविधा दिल्या देवान 1 घंटोभर सुमी आमकां पडतलो गूण करतलो बेसांवांनी भरतलो तेजें समाधान आमचें ते वडयतलो निट्टा तूं बऱ्या अर्गां तुका सुमिया जेजू उगडाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 पटले एका घंट्यात सुमिया अनुभव आमकां जालो जाल्यार सुमिया दोन ताळयो जोरान Praise the Lord, 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 hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया सुमिया सो आशीर्वाद घेवच्या की गव्या गीत येता वडा सक्रमेंत येद्या बोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपांबून नव्या रीती आधार्या सोलवोन बेच्या हस्तत विश्व्या भावार्थाचे दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सत्ता एका स्थाळ्यान हसीता तुका दोघांच्या स्पिरिता सुमी नावार्ता प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रमेंता घाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तूं आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदां सामचें तेंबोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां बोव कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तुजी भरपूर आशिर्वादां भवर्तान आनी बरवशान जोडून घेवंक आमकां बोव कर तुजी गूण करची दैवी सगत आमच्या शिराशिरेन वळोवन आमी सदांच तुका बेसांवांनी भरलेलीं भुरगीं जायशीं कर म्हूण मागता जोतशी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदां सर्वदा सगळीं हात उबार सांगात व्हडले तळ्यान सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदा सर्वदा उबी रावया सगळीं उबी रावून आमच्या हात उबारून हात उबारा सदैव जावं सुमयेचें नांव सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदा सदैव जावं सुमयेचें नांव सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदां सर्वदा आता आणि सदां सर्वदा आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें नांव हालेलुया 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 तीन आराधन वांटेली जाल्यार तुमकां अभिनंदन देव बरें करूं मी सांगाय ती
माझ्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सोम्या मिरळता मोडा मोडा तुका लागता वेचीक पोता परी आम्ही पयस केलेल्या तुझे कृपे तुझे दयेन हांगा जगल्या आनी केदीस तुझे काळ पयस नासे तुझी ससाय आमकां दी म्हूण सोम्या मोतो मंदिरांत तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सोम्या मिरळता मोडा मोनान तुका लुगदता मगर बाबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदाना मोग असो स्वागत मागता बडो जेजूचे पुंतळ अलंकार मुडबिद्री ह्या पुंतळा तुमकां सर्व मोग असो स्वागत मागता व्हड संख्यान ह्या नव्यानाच्या मिसाक तुमी हजर जातात तुमची ते सांव उबारतात खंडीत ती सर ते संवा बडो जेजू स्विकारसून दी आनी आपल्या बेसांवांनी तुमकां भरून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा हे संदर्भार अर्गसावन मिसपिडिता सिसिलिया वेंडोन आसूम सांवाडो प्रत्येक पसून मिसपिडिता डेरिक लोबो हॉस्पिट अर्गसावन मिसपिडिता कार्मिन डिकोस्तानी गुटाम सिद्धगट्टे अर्गसावन मिसपिडिता मायकल नोरोन हॉस्पिट कुटुंबाच्या सरसन्याच्या आत्म्या मिसिता मायकल नोरोन आनी गुटाम हॉस्पिट पुलगोदनीच्या आत्म्या मिसिता सिसिलिया डेस्टा सित्तडी अर्गसावन मिसपिडितात सेलेस्टेन डिकोना वेणोर आईडा फेर्नांडीस बेळवाई सिसिलिया डिसोजा बेळवाई अपोलिन पेरेरा ताकोडे प्रत्येक बसून बऱ्या भलायकेचे ते बसून मिसपिडिता व्हडल्या आरोग्य भाग्य करुणीसरू बलिपूजन अर्पिसुतारे सुंदरे आचार्य बिराव प्रत्येक बसून मिसपिडिता 10वे क्लासीच्या भुरग्यांक 5 संवसाच्या खातीर बरें करना शिक्षक खातीर वीणा डिसिल्वा पालडका प्रत्येक बसून मिसपिडिता सी चार्ल्स डिसोजा आनी गुटाम पालडका तशेंच अर्गसावन मिसपिडिता सिंथिया रोशन सेराव ताकोडे ते वतीन नॅन्सी लोबो जेत मिसदा डेनिस लोबो ते वतीन अल्बर्ट आनी फ्लोरीन लोबोंचेत मिसदा डेनिस लोबो तशेंच कुटुंबांत ते वतीन जाल्यार सर सनेच्यात मिसदा डेनिस लोबो आनी सिंथिया लोबो कुटुंबांत ते वतीन जाल्यार सनेच्यात मिसदा डॉल्फी जेनिफर आनी डायलोन मोडबिद्री प्रत्येक सांवपसूत मिसपिडिता रोहन आनी सीमा फर्नांडीस UK ते वतीन विक्टर मार्टिस मिसदा अंजलीन मार्टिस आनी गुटाम कार्मेल वाडो हे सर्व ते बसून मागीर आमी समेस्ता बसून मागीर हांचे कोण मागतान बसयला तांचे सुगडास कडून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो जीवन जेजू ख्रिस्त ती बोमगच्या बाबानो बहिणीनो आणि बाळोगच्या भक्तिगनो आज परत एक पटी या भगवंत शुक्रारा दीस करिस्माच्या काळार या पवित्र तळार आमी सांगता जमल्या व्हडा पातयेणीन आनी बावडटान आमची त्या सवां इरादे घेवन या पुणशेताक हांगासर आमी आयल्या बोमगाळ बाबा भयणीनो आयची देवस्तुती देव आमचे तावन काणिको लंबायची मागणी रजार आशेना बगार या प्राजित काळार बरे संबंध जिवंक आपण दिता व एक ऐन काळ एक कृपेचो काळ प्राजिचो काळ मनशा मदलो संबंध घट करूंक देवा लागीं परत एक आमचो संबंध सारकें जोडूंक आमकां मेळिल्लो एक प्राजिचो काळ जावन आसा तर मगाळ भाव भयणीनो आमी सोम्या कडेन लागीं येता आसतना पेल्या बक्षुणीचें देणें पेल्यांक बरें वळखून बरें मौन आमकां फावो करचें देणें ह्या नवे नामकांत
या पवित्र मिसच्या बलिदाना मुखांत आम्ही जोड घेऊ हांगा लनत शेवडा सांगता जमल्या सांगता सई मिसचें बलिदान आमी पेटयत आसतना आमच्या मोतीन आमची कसकी मागणी आमची देसवां बाळो जेजूक एका काळजाची मनाची जावन हे इरादे मागणी दूख सूख समर्पण हांगासर आयल्या हे वर्त घडीत आमच्या मुखार हे पवित्र मिसचें बलिदान पडयत आसतना आमकां आमी सम्याक समर्पिया तो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां अरियेतल्या की ह्या प्राचीन काळार मागण्या उपास दान धर्म मुखांत्र सम्याक लागीं करचो सम्य सांगता जियोंक अपूर्व वेळ तो पावो केल्ल्या ह्या मिसच्या बलिदान अर्घां दिवया आनी सांगता आमी एका काळजान हे मनान नितळ काळजान हे पवित्र मिसचें बलिदान आमी भेटोवया थोडे वेळ आमी मौन रावया आमच्या अंतस्करणी झटती आमी करया आनी नितळ काळजान आमी सांगता म्हणया हांव फातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर्व सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रार्थना लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची कागूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोवपवेत नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितान ताजी गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूं आमकां पावय म्हणें मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्वर देव अशें म्हणटा खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो तो मरचो ना ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनी उगडास करचो ना ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता उलयता तो सर्वेस्वर देव ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोश भोगता न्हय पूण नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो करण्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत गाय ताणें केल्लें खंयचेच बरें करण्याचो उगडास उरचो ना कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पातक केला ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो तरी तुमी म्हणटात सर्वेस्वर करता तें सारकें न्हय इस्रायलाच्या घराण्या आयक हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करतात तें सारकें न्हय नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणे केल्ल्या वायटाक लागून मरता पूण खोटो मनीस
आपलें कोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वाचयता. आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाट केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. देवाचें उतर. देवाचे उडुपकार. तू सोमिया जर कोटेपण लेखशी, सोमिया तर तुझे मुखारावत कोण. तू सोमिया जर कोटेपण लेखशी, सोमिया तर तुझे मुखारावत कोण. पातळांत सोमिया हांव तुका बोब मारता. सोमिया आयक म्हजो ताळो, तुजे कान दिव दी. म्हज्या खालते विनतेच्या ताळ्या. तू सोमिया जर कोटेपण लेखशी, सोमिया तर तुजे मुखारावत कोण. तू सोमिया जर कोटेपण लेखशी, सोमिया तुजे मुखारावत कोण. तुजे लागीं आसा देखून पातकांचे बोक्साने, आमकां आसा तुजी भाया भर. तू सोमिया जर कोटेपण लेखशी, सोमिया तर तुजे मुखारावत कोण. तू सोमिया जर कोटेपण लेखशी, सोमिया तर तुजे मुखारावत कोण. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तुमची सर्व पातकां तुमचे तावन उमटून काडा म्हणटा सर्वेस पो. आनी एक नवें काळीस आनी नवें मन तुमचे थंय रसा. वंदन तुका क्रिस्ता, काळीस तो पवित्र करे. महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका आसूं. जेजू आपल्या सिसांक सांगा लागलो, शास्त्रियां आनी फरिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राज्यांत रिगचे नात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो जिवेशी मारता ताका निधी सभेचे जडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगतां, जो कोण आपल्या भावाचे रागार रावता ताका निधी सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा ताका यमकोंडाच्या उज्यांत घाली जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणी भेटूंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोडू. पयलें वोस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोट तेचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. ना जाल्यार वादी तुका नीती करता दिन करीत आनी नीती करत तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेंत घाल दीत. सतत हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय.
देवाचे उथळ वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी बळो जेजूच्या भक्तिकानो, धर्मनिश्ट म्हळ्यार कितें? धर्मनिश्ट म्हळ्यार कितें? धर्मनिश्ट म्हळ्यार एक वटेन आमी जिवची रीत आनी एक रितीन आमी जिवंक उलो दिवची रीत. कळ्ळें की? समजलें? म्हळ्यार आमी एक सांगची रीत आनी एक करची जिवोवची रीत. धर्मनिश्ट आमी सांगू अशें सांगता, अशें करीचें, तशें करीचें, अशें करीचें. कळ्ळें की? आवय तूं एक सांगता हाळे पुरता मोबायल चड वापरी नजो. मोबायल चड वापरल्यार मोबायलाचें एडिक्शन जाता. मोबायलांत वायट वायट पूर आसा. नाका जाल्ल्यांची वळख जाता. पासान सांपडताय, वेळ पाड करताय, शिक्षान फाटी पडताय, मार्क्स उणें काडताय. देखून मोबायल चड वापरूंक नजो. पूण मम्मी कालें करता? सकाळीं उठताना उशा पंदा दवरलें मोबायल कान पळयत जाल्यार ब्रश करतानाय मोबायल इत्त. कळ्ळें की? वॉशरूमाक गेल्यार मोबायल इत्त. चार आडणीर दवरनो वॉशरूमाक वचत जाल्यार हांगा च्याचें आयदन सुकोवन सगळें उदक आटोवन आयदन करपून तो करपलो पुरमळ नाका गेल्या उपरांत अब्बा बाय धांवन येवचें. ते धर्मसर ही कोण उलयनात बरें. तुमी करनात तशें. केल्यार मात उलोवंक दिता न्ही. न्ही गे? कायलीर वतून मोबायल पळोवन वयर करून पळो सगळो करपले उपरांत परमळयल्या उपरांत कायली पळोवचें. आसात गी ना? कोणी नात तशें? तुमी नात गी? कोणी नात गी? कितले धकले जायचे देवा म्हज्या. आनी आतां बरें घालता. आसात. तुमी करना. तुमी बगेवन बा. तुमी कांय बातकां करना. तुमकां डायरेक्ट नेट्ट वयर वरचें. आमी बातकी. कळ्ळें? आनी तसल्या माम्मीन तसल्या माम्मी तुमी म्हणटा तुमी न्ही. तसल्या माम्मीन तूं एक संगीत गी. मोबायल वापर नजो. भुरग्यांक संगीत गी. पुता संगीत गी. सांगूंक जायना. तांची धर्मनिश्ट दुसरी. समजलें? बापय घट्ट जावन येता आनी सांगता पुताक नेट्ट राव रे. केलें? नेट्ट राव रे. काल लोकताय रे तूं. नेट्ट राव रे. लोकता कोण? बापय. आनी म्हणटा अरे आमचें घर पुरो गुंता रे. कोण गुंता? असो मांडो गुंता. हें पुरो वय की न्ही? हें पुरो वय. आनी हें बरें चलता तांच्या घरा. कायल मात करपी ना. आनी तो म्हणटा अळे तुवें सोरो पियो नजो. कळ्ळें मू? बाराक पुरो वचूंक उठूं नजो. कळ्ळें मू? अशें सांगीत जाल्यार कोणाक? पुताक समाय ताची धर्मनिश्ट बरी ना. कळ्ळें? पुताक आपूण सांगताळे बिडी सिगरेट पिवंक उठूं नजो. ओडूंक उठूं नजो. सिगरेट बिलकूल ओड नजो. जिवाक मारेकार. आनी वो
सिगरेट नासतना वॉशरूम वचूंक येनाका सिगरेटीचे दुवर सोडल्यार मात्र भायर येवचें कळ्ळें देखून कितें म्हणटा एकलें अशें धरता मात सवय आसा गी सिगरेट व्हरची पळया जणांतल्यान कसो भायर येता कोता दुवर कोणेची दिजे नान्नीक उजो घाल नान्नीक उजो घाला दिजे उजो ना सोलार आसचें गिजर आसचें न्ही गे दुवर येता जणांतल्यान भायर तोंडाच्या नाकांतल्यान कानांतल्यान भायर येता दुवर तान मनी गिळटात दुवर आनी म्हणटात पुताक तूं हें सिगरेट रोडी न्हू जायतें जाता सांग जायना आमची धर्मदिश्ट बरी ना देखून जेजू म्हणटा आज शास्त्र्यांनी फारिजेवांच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरें जाल्ली करीत तुमी सर्गींच्या राजांत हरिगाशेना शास्त्री कितें करताले हे शास्त्री फारिजीव सदुसेव 3 वर्गाचे मनीस जुदेव समाजांत मुस्लिम मंथनाचे अधिकार चलयतले मनीस फारिजीव कितें करताले फारिजीव ते टॉप क्लास कळ्ळें गी बरो दोगलो घालताले पेंगटाक सांबड्यासो पाटो रंगाळ गोंडे खांदार भुजांचेर आनी बरी टोपी कळ्ळें गी घालून ते आसताले समाजान तांकां पळयले सगळे सलाम मारताले तांकां पयलो जागो दिताले ते कित्याक ते त्या गांवचे कितें म्हणटात मानाई पयलें आदिंबरा हळ्ळें ते एकलो आसतालो काल म्हणटाले ताका पंडेल थेंडेल की पंडेल पटेल म्हणटाले बळे पटेलर तशें ये शास्त्री व्हडले मनीस आनी हे शास्त्री न्ही सॉरी फारिजीव पटेला बरी व्हडले मनीस मागीर शास्त्री आसात पळय ते कानूनगरचे मनीस ही दोगां आसतात बा पटेल आल्यात गे पयले ही पटेल आली गे पयले आतां रिटायर्ड जाल्यान आसून हे शास्त्री आसात पळय शास्त्री ते कितें करनासले तांचे कानून आतां लॉयर आसात पळय जड्जी तशें तांचे खंयच्यान ते कानून नियमशास्त्र तोरा 10 उपादेश देवान दिल्ले ते 10 उपादेश दिल्ले ताका 1000 कुडसून आनी 1000 कुडसून ते कर नजो तांकां फायद्याक जाय जाल्ले बरी केल्यात तांकां फायद्याक जाय जाल्ले बरी कुडसिल्यात मोइजेच्या कानून शास्त्रांत कितें म्हणटा तुज्या आवय बापायक तुवें पळयचें आवय बापाय पळयना जाल्यार ताका मरण शिक्षा फावो पूण जर तर तुवें आवय बापायक पळोवन सो आई वज आसा पळय पयसो कितें आसा तो देवाक दान जावन दिला म्हूण सगळें अर्पण करशी जाल्यार देवाळाक दिशी जाल्यार उपरांत आवय बापायक तुवें पळयचें म्हूण ना तुका आवय पळोवन सो काही दोबा दिना ती मार्गार पडोवन मरोन दी तूं सुशेगात कसलो काही दोनी तीच दिला बळ्या कोणा खातीर केल्लो तांणी आपणा खातीर तशें जाय जाल्ले कायदे तांणी जाय जाल्ले तांच्या फायद्याचे केल्यात समजलें तुमकां देखून जेजू म्हणटा बऱ्या वयर बरकोटी म्हणल्यार बरी तुमी वावोंकू तांकां नातली ओझी पापाच्या लोकांच्या माथ्यार दवरल्यान तुमी वोयनान सोडया पूण वोयतल्यांक एक बोट चुकून पडयान तुमी कुमक करनात हसले खपटी तुमी हाय तुमकां धिक्कार तुमकां खटा तुमकां म्हणटा जेजू ह्या शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक कित्याक म्हळ्यार तुमी जिवची रीत इंगड तुमी सांगची रीत इंगड सांगचें तुमी बरें सांगतात पूण तुमी जिवंकूच जियेना देखून ह्या शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक जेजू कितें म्हणटा शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक जेजू
सेमिस्त्री गेले कळटा तुमकां थिंग उरता इतलें सांगल्यार तुमकां हां व्हेरी गूड बाय सुनो काडलेल्या फोंडा बरी तुमी सुनो काडलेल्या फोंडा बरी सुनो काडलेलो फोंड कसो दिसता हां आं त्या फोंडाचो मार्बल काडल्या कितें आसा घाण 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 किडे पडलेली कूड कुसुल्ली न्ही या भयंकर घाण भायर बरें दिसतात तुमी पळया हे शास्त्री फरीज्यो भायर बरें दिसतात बरें सांगतात बरें बरयतात पूण भितरल्या भितर कुसोन गेल्यात ते देखून जेजू म्हणटा तांच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट बरी जायची तुमी कितें उलयतात त्या प्रमाणे चल जाय सताचे नितीचे मोगाचे सेवेचे मनीस तुमी जायचे कळ्ळें मुखार मुखार पुता 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 म्हणून फाटल्यान खोटयल्या जाताय हां मुखार तूं बारी बरो या बारी बरो बारी बरो बारी बरो 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 म्हणून सांगून फाटल्यान सुरी गेल्या जाताय नाही मस्त पटी आमी तशें केल्यार आमी कोणा बरी जाता हांव कोणा बरी जाता हांव हां म्हजे बरी जातात की म्हणटात पळय कोणा बरी जाता हांव देवा बरी फारी जेवा बरी शास्त्र्या बरी फारी जेवा बरी जाता आमी तशें जावं नजो देखून जेजू म्हणटा तुमचें उलोवणें कितेंय जाय जंय वय वा न्हय सर्ती कितें आयल्यार तें कोणा हातून येता कोणा हांव ना कोणा हांव देवसराचें नांव बरें काडटात फाटल्यान तो तुमचो फ्रेंड बळे ताचें नांव राबाक्क येता चमयाचें काड म्हळ्यार पळय ना आं तुमचें उलोवणें जाय जंय वय वा सर्ती कोणा हातून येता आतां हांव सांगिना बळे सर्ती कोणा हातून येता देवसरा हातून येता देखून जेजू म्हणटा पळया तुमच्या पुर्वजां सांगिल्लें आयकलां जिवेशी मारूंक नजो जिवेशी मारल्यार कितें जाता ताका कसली शिक्षा ताका निती सभे उजेर हाजीर करी जाय की जेजू म्हणटा जिवेची मारचें सोडा तुज्या भावाचे भयणीचेर हां सांगा म्हटल्यान रागार जावंक नजो तुज्या भावा भयणीचेर रागार जावंक नजो जिवेची मारचें सोडा ते दुसरीच गजाल रागार जावचें न्ही पूण आमच्या घरांनी कितले जण रागार आसात न्ही घोवा लागीं बायल उलयना बायले लागीं घोव उलयना आवय लागीं भुरगीं उलयना भुरग्यां लागीं आवय उलयना बापाय लागीं भुरगीं उलयना भुरग्यां लागीं बापूय उलयना एकाच घरांत दोन वांटे न्ही एकाच कुटुंबांत दोन वांटे तेगा जाणां एक पाडत 5 जाणां एक पाडत कळ्ळें की अशें घडटा थोड्यां कडेन आवय म्हजी बापूय तुजो ह्या भुरग्यांच्या गच्चेटांत बापायक बायल ना बायलेक घोव ना असली परिस्थिती सुखान दुखान पिडेन भलायकेंत हांव तुजो मोग करतलो मना लागतलो विश्वास रावतलो बऱ्या बऱ्या सांगात रावतलो म्हूण तांणी भास दिवन काजा जाल्ली कोण ती आवय बापूय उतर प्राय पावल्यान जाता आतां नानोंदू तीरा नीनोंदू तीरा मनसू मनसू दूरा कोणें केलें हें नानोंदू तीरा नीनोंदू तीरा हां भुरग्यांच्या स्वार्था खातीर पळया जोडलेलो लग्न बांद ह्या भुरग्यांनी विंगड केला बापाय एकडे दवरला आवय एकडे दवरला आनी ती पाप एकामेकाच्या उडासांत दुकान येतात तांकां उलोवंक दिनात फोनूय करूंक सोडनात मेळोवंक सोडनात दोन वांटे आनी थोडीं आसात थोडीं एक पाडत आवय आनी भुरगीं थोडीं एक पाडत आनी थोडीं सपरेट ह्या आवयक भुरग्यां लागीं उलोवंकूच ना पुता लागीं उलोवंकूच ना फोन काडूंक ना खोली परिस्थिती जिवेची मारचें सोडा मागीर तुमी येवन मिसाचें बलिदान भेटयतात काणी करपितात रितीरो करतात खंयच्या कर्माक हां
खंयच्या कर्माक जेजू म्हणटा जिवेचे मारचे सोडा, रागार जावचेच नाही. परकी सोडया, परकी सोडया, वळखनातलो सोडया. वळखीचे कुटुंबाचे एकात घर बांदून भायर आयिल्ली, एकात मांद्रे न्हिदली, एकात बशयेन जेवताली, एकात जेलांत खेळिल्ली, एकात तांदूळान न्हिदली. अशें दुस्मानकाय आनी अशें दुस्मानकाय दवरनो खंयच्या कर्माक खरेंच मातसो काळ माथ्यार गोबोर पामी पातकी सोम्या काकोळ तुमचे दाखय कितें फायदो? वय की न्ही? वय की न्ही? कितें म्हणटात? हां, फायदो ना. पयलें राजी जा. देखून उपरांत म्हणटा पळया, देखून वेदी मुखार तूं काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावा भयणी कडेन तुका विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत, ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. वस तुझ्या भावा लागीं राजी जा, तुझ्या भयणी लागीं राजी जा, तुझ्या आवय बापायक एक कर, एकामेका मोगान जेया, उलया, जाल्लें पुरा सोडा. फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट, एवरीथिंग सोडा. येया, राजी जाया. उपरांत सगळीं सांगाता बसा, मिसाच्या बलिदानाक येया, घरा वसा, सांगाता ओट्टू जेवा, अपूर्बायचे बेस्ट. तें करूंक कोण ना की नाका. कितें फायदो? कितें फायदो सांगा? देखून हो जेजू म्हणटा फरिजेवांचे आनी शास्त्रांचे धर्म दिश्टी प्रास तुमची चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजा रिगळशे नांत. तर आमी शास्त्री फरिजेवाच्या जाग्यार आसूं की कोणा जाग्यार आसूं? जर तर अशें पुरो आमी जियेतो जाल्यार राग दवर न्हू, मोसोर दवर न्हू, हगेन दवर न्हू. आं कशें? देखून देवाचें उतर म्हणटा पयलें वच राजी जा. एक बटीन दोगा बाबावांक जाग्याचें मोदें लापडे, जाग्या खातीर लापडे. कळ्ळें गे? व्हडलो भाऊ जागो सोडून दिना, ताची वाट सोडून दिना. देखून हो भाव आसता पर्यंत, व्हडलो भाव आसता पर्यंत तो म्हणालो हांव सोडूंक सोडिना. धाकट्या भावाक भावाचे व्हडल्या भावाचेर मस्त राग. देखून धाकट्या भावान चिंतलें म्हजो भाव म्हाका अडकळ आसा, ताका काडल्यार सगळी समाज जाता. देखून ताणें लॉन्स दिलें, हें दिलें, काय म्हणटात हप्ता दिले. हप्ता दिवन रावडींक गाडयलें. भावाक आंगड आसा, आंगडी तो येता भायर सरतना ताका किडनॅप कर, खंय मारून उडयचें. आनी हो मनीस धाकटो भाव बारी देवोवतो मनीस, देवोवतो मनीस, मागणें मीस केदाळे सुकाना, डेली मिसाक वचो मनीस, डेली मिसाक येवन कुंभार काडूंक वचो मनीस. आनी एक दीस तो मिसाक येताना खरेंच मातसो काळ तो इतू सुवार्थ मेळ्ळी आयकूंक ताका. खंयचें? जर तर तुज्या भावाचेर तुका राग म्हूण आसा म्हणून तुका भोगता जाल्यार तुजी काणीक थंय सोडो, वेदी मुखार सोडो, फाटीं वसो, तुज्या भावाक लागीं राजी जा, उपरांत येवन तुजी काणीक भेटय. हाका थंय उतर. त्या दीस कितें बारी लागलें, रागलें म्हळ्यार उमिसाक येताना तें चिंतून आयिल्लें मारी जे आज मारतात, काडटात, तें करतात, तें एका तितून बे आसा काळजांत. आनी उपरांत हें पुरो जाता म्हणलो संतोशी आसा. हें पुरो प्लॅन करून तो आयला मिसाक. हें उतर टप्प सुरी घाल्ले बरी लागलें नाका, काळजाक सुरी घाल्ले बरी, हळें खंय गेले सुरी घाल्ले बरी. आतां काय जालें, आतां ताका बेन दिसलें, आय म्हज्या भावाक किडनॅप केलो गी, येवशी मारलें गी, खालें गी, कितें गी, हाका मिसा रावंक जावना. रापो उठलो, भायर गेलो आनी त्या मनशाक फोन केलें, कोणाक मारूं सांगला म्हळ्यार ताका फोन केलें. हळे 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 तुमी खंय आसात? आमी ऑन द वे आसा, तुज्या भावाच्या घरा लागीं लागीं पावले हांव. आमी आसा. नाका नाका तुमी फाटीं वसा, तुमी जिवेशी मारचे नाका, फाटीं वसा, फाटीं वसा, फाटीं वसा, फाटीं वसा. हो म्हणाल कित्याक कित्याक पयशे दिले तुवें, इतले एडवान्स दिले, फाटीं दिवचे नाकात, एडवान्स व्हरून आसा, फाटीं दिवचेच नाकात, व्हरून आसा. आनी म्हज्या भावाक कांय करनाकात. ते जायत म्हणून गेले, तांकां तांचें एक काम उरलें, पयशे मेळ्ळे, गेले ते.
आणि वो सीधा गेलो भावाच्या घरात गेलो बाईक गाडी घेऊन फर्स्ट टाईम वस्तू तेंबा उपरांत भावाच्या घरा यायच्याने भाऊ दूध काढणं पुरा सायडीर दूध पुरा दवरतालो निवंक दवरला नैरे दी जाल्यार निवोचे न्ही दवर न्हू दूध काढणं तो पेळयेर दवर न्हू असा मात वो सीधा घरा येयलो येवन दट्टो कसो आसाय दट्टो बेसांव दी दट्टो म्हणून आख्खा शॉक कितली गी वर्सां उलयनातलो मनीस कितले बटी मारून पडल्यात कळ्ळें गी आनी खंय गेल्यार मुखार म्हणल्यार दोगी अणकोरेड्या बरीत आसतले ओ धाकटो वचून दट्टो बेसांव दी म्हणटा गजाप हाका इल्लो डावट हो कांय सुरी म्हणी घालता गी म्हणून कळ्ळें गी देखून इल्लो भियेलो खाऊ गेलो आं पयस देवाचे बेसन म्हणा काल रे दट्टो तुजें सूख मागोंक आयलां म्हाका तुजी वाटी नाका जागोय नाका कांय नाका तुमचेर बऱ्यान रावल्या पुरो म्हाका बक्षी दट्टो हांवें तुका मारला जाल्यार म्हाका बक्षी कांय आलं म्हणून पांयांक पडलो व्हडलो भाव उरला गी व्हडल्या भावाचें काळीस बेसान जालें ताणें पुट्टून धरलें थंय रडलो तुकाय हांवें दुखयलां रे तुजें नांव पाड केलां तुका हांवें मारलां आमचे मदीं खाल आसा हांव तुका बक्षितां तुवें म्हाका बक्षी गांव फुटलून धरन भारी बरें फुटलून धरन आनी भितर बायल पळयता जणांतल्यान पळयता हांचे खाल रांग मान पडटात की कान करतात की पळयता भाय धांवन आयली खायलो तो कोणून पळयता खायलो तो कोणून धांवन आयल्या भायर म्हळ्यार गोवा काय मारता कोण ना पडटा फुटून धरता ते फुटलून आनी ही वचून तांणी तिणें फुटलून धरलें मागीर बरे पानपाळे गेल्ले पानपाळे आनी कुंकडाची कडी आयली कळ्ळें की वचून गट्ट ब्रेकफास्ट कर ना घरा घरा गेल्या उपरांत बायलेन विचारलें ब्रेकफास्ट कर न्हे नाका आज नाका म्हाका ब्रेकफास्ट कित्याक हांव दट्टूकर गेल्लो ही बरो भियेली हांव देवा म्हज्या दट्टूकर गेल्लो ब्रेकफास्ट केली वय पळया म्हज्या मोगाचें म्हण खरें परिवर्तन म्हळ्या ताका म्हणचें देवाचें उतर इफेक्टीव क्रियाळ जिवात खरें जिवें आनी क्रियात्मा म्हण तशें देवाचें उतर ताका प्राप्त जालें ताका लागलें देवाचें उतर फाटीं गेलो राजी जालो बक्षाणें मागलें आनी पळया मागीर उपरांत दोगी जण सांगाता मेळोन मिसा गायले मिसाचें बलिदान भेटयलें पळया मागीर बड्डेक ताका हाका पुरो वचूंक लागलें थोड व्हडलो भाव म्हणालो तुका कितलो जाय रे जागो कितली वाट जाय रे ओर काणगे कितल्या मोगान पळया कित्याक म्हळ्यार पयलें राग आशिल्लो द्वेश आशिल्लो हरगंट आशिल्लें दिना पळया उसूल करून दी कोण एकलो कलतो जायचे न्ही दोगां बी एकलो कलतो जाल्यार मात न्ही वय की हांवूय कलतो जावं रेडी ना हांवूय सोडूंक रेडी ना हांवूय आणटा तुंय हाड हांवूय मारता तुंय मारता म्हळ्यार जाता जायना म्हळ्यार हांगा एकलो कलतो जालो एकल्यान सूख मागली आनी एकलो तयार जालो बक्षूंक दोगी राजी जाले आतां तांकां जागो नाका आतां संबंद जाय पळया आतां संबंद जाय साध्य आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो साध्य आसा पूण तें साध्य आसा पूण आमी तयार ना आत्मो तयार आसा कुडस्क तयार ना आमी देखून देवाचें उतर म्हणटा तूं आनी कोर्तीचो वादी तूं आनी तुजो वादी कोर्तीचे वाटेर आसतना राजी जा चड उणें जाता तुजो इल्लें चड वचोंक बरो तुका इल्लो लॉस जावंक बरो व्हडणी राजी जा आसल्या पैकी सोडदोड करन इत्यार्थ करून सोडा मस्त उरयतल्यात तुमचें नांव उरयतल्यात तुमचो वेळ उरयतल्यात तुमचे पयशे उरयतल्यात तुमचें सगळें जिवीत उरयतल्यात ना जाल्यार कोर्टाची मेटां सोडोन तुमच्या हातापांयाच्यो गांठी पुरो दुखतल्यो तुमची पाठ जो कोणो बागतलो तुमी मुडकेलो जाल्यारय तुमची कोर्टाची केस इत्यात जावची ना तालूक कोर्टांतून डिस्ट्रिक्ट कोर्टांतून हायकोर्टांतून सुप्रीम कोर्टा पर्यंत वचोन तुमची सगळी जिणी बरबाद जातली सोडल्यार न्याय मेळचो ना पयशाक पयसो फारीक करीसर तुमी थंयतून भायर येवचे ना ताच्या बदलाक इल्ली सोडदोड करन इत्यार्थ करन तुमी राजी संधान करन तुमचे भितर तुमचो न्याय इर्तर्थ केलो जाल्यार तुमी जे येतल्यात ती जे येतल्यात सगळें बरें जातल्यात म्हणटा देवाचें उतर देखून आयच्या पयल्या वचपान पळया जालें सोडा फॉरगेट एंड फॉरगिव देवा मुखार तूं पातकी जिणी जेलाय तुजें पातक तुवें वळखून घेतलाय
आनी नवें जिणी जिवंक सुरू केल्या देवा मुखार तुजी पातकी जिणी कांयच उडास उरची ना कळ्ळें कितली 1000 पातकां केल्या 1000 पातकां कर न सगळें तुवें ती वायट जिवीत सांडून बरें जिवीत तूं जिवंक सुरू केलाय सांपावलो बरी सांगोस्तेन बरी पयलींची पातकां देवा मुखार केदेंगच उडासाक आं येवची ना कितें सांगा हां पयलींची पातकां केदेंगच देवा मुखार उडास येवची ना कित्याक तूं नवो मनीस जालाय जिणी सगळी परिवर्तन जाल्या बरो मनीस जालाय तूं जर तर पुरा बरें कर न पुरा बरें कर हां 99 वर्सां बऱ्यान जिवन इमान 1 वर्स तूं कोटेपणांत पडोन मेलोय जाल्यार तुवें 99 वर्सां केलीं खंयचेंय बरें देवा मुखार उडासाक येवचें ना तुवें निमाणें केलें ती ख्यास्त तें खोटें आसा पळय तें मात्र देवा मुखार येतलें आनी तुका मरणाची शिक्षा पोवूं जातली देखून आमी कितें करूंक जाय हां देवाच्या उतरा काल आमी जिवंक जाय राग मोसोर द्वेश फारीकपण सगळें सांडूंक जाय जर तर तुज्या बाबा लागीं तुका राग आसा म्हूण बगता तुजी काणीक विधी मुखार सोड पाटी वच राजी जा एक नवो मनीस जा 4 दिसांचो संवसार 4 दिसांचो संवसार कितलो उडता मन करून त्या रसनारान फुंकल्यार पडटा न्ही 4 दिसांचो संवसार ह्या 4 दिसांचो संवसारांत आमकां बऱ्यान जिवंक जायना गी हां राग मसूर द्वेश सोडून जिवंक जायना गी ते पोंडा गेल्या उपरांत ते सेमिस्टर गेल्या उपरांत कोण तें उंगता कोण उडास काडटा कोण उडास करा कोणीय जावन दी तो 4 दीस रडोन चलता क्या करोगे तुम आखिर कब्रों पर मेरी आकर क्या करोगे तुम आकर कब्रों पर मेरी आकर थोड़ी देर रो रो के और बोल जाओगी 4 थोडो वेळ रडोन सगळे आमी विसर सडटा कितें फायदो सांगा कितें फायदो देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणी कडेन थोडे धांपया आमी थोडे धांपया पराजीत असो काळ जिणी परिवर्तन असो काळ देवा सवय राजी जावं सो पेल्या सवय राजी जावं सो काळ आमच्या भावा भयणी लागीं आवय बापाय लागीं राजी जावं सो काळ जर तर ह्या काळांत आमच्या भावा भयणी लागीं आमच्या आवय बापाय लागीं आमच्या कुटुंबा संबंदाक लागीं आमी राजी जायना जाल्यार व्यर्थ सगळें व्यर्थ हो काळ व्यर्थ म्हणजे जिवीत व्यर्थ म्हणजे सगळें जिवीत व्यर्थ देखून हें व्यर्थ जायना अशें फळादीक जावंक ताची कृपा मागया आमीन मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या काळजाच्या अत्रेक आमची मागणी आतां बापा मुखार दवरया आमची जबाबदारी आसा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगाळ बापा पवित्र सभेच्या सूर मुखेल्यांनी येज्याक धर्मिकांनी बऱ्या बावडटी जिणेन जेजूक साक्षी जावं तांच्या परजेक मेलपंक्त जावं तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बाळूक जेजूच्या पांयांतळी आयलेल्या सोर भक्तिकांची सोर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चुमकूं कुमो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बरी भलायकी आशून हांगासर आयलेल्या सोर पिडेस्तां बऱ्या भलायकेचें देणें फाव कर जिणें सदां तुजे कुशे खालतीमान घालूंक शिकय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनांक आदार दिवच्या सर दानीक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजें दराळ बेसावन दिवन तांचें जिवीत सोबय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक
बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक जाल्ल्यांक, जेवण तयार करूंक वावुरतेल्यांक, सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसामान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. सर्गींच्या बापा, ह्या बोपोवीत मिसाच्या बलिदानान आमी पात्रिकेत आसतना आमचे काळजाचे अत्रेक आमची मागणी तुज्या समोर आमी दवरल्यान मनशा मदलो जो संबंद जोडूंक आमकां आपयताय आनी आमचो संबंद बरो जावच्या खातीर आमी हे मागणे तुज्या पांया तळा समर्पिता. आमकां एकल्याक की मोठी उसवाड जनवाय दिवन राजसंदना मुखार आमचो संबंद वाडोवंक जाय ती कृपा आमकां फावो कर. हे मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पहाडून आया तुझ्या पायांतळी निधर जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळी. घे मागता तुझे लागीं पाती निर्भागी. मागता तुझे लागी पाती निर्भागी. उपकार साबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयतावा जीवन आमचें उंड्या वायना सवें. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी निधर जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळी. घे माता तुझे लागीं पाती निर्भागी. घे माता तुझे लागीं पाती निर्भागी. दिलाय आमकां जायती देणी वांटून घेवच्या निस्वार्थपणी जोडून वेचे वाती परी अर्पितांव आमची जिणी. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी निधर जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळी. घे मागता तुझे लागीं पाती निर्भागी. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सरपदवेदा देवपा मन तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनेकरी महिमेक आमच्या सगळ्याच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण
ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां. ताच्या नांवान आमी भेटीत हांव ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर कळ्यांनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वसूंक तूं आमकां परमयताय. ताजे वरवीं आमची पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचे आमी चैत परयतल्या. तुज्या काळजाचे उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरन आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां सुणे करून घरचे वतांक आदार दिवंक पावतल्या. ये परी आमच्या सडवणेच्या परबे तो आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भोगता सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुकाच, सर्गी तुकाच सर्वेस्पराची नावी. येता ताकाच जय. सर्गी तुकाच, सर्गी तुकाच. बापा क्रोस्तू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यांक धडून हे देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कस मरण सोंसोवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी करारचें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत देवरावत जालें. हे म्हज्या उगडासा करात. पावडताचो गूट आमी परगटया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो वंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तां
पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तरलेली तुझ्या पवित्र सभेची उडास कर आनी लिओ आमचो पापा पीटर पौल आमचो गोडी बापानी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट करे. तांकां तुजी इस्तगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे पर जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माया संगती तिचो पती भगवान सुजय भगवान धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मारवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याची जोत पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार देपा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. बोमगाळ भाऊ भयणीनो, आमच्या सर्वांची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना तिरगेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकल्ल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेंत पडोवंक दिवं नाका पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदराच्या जो क्रिस्ताचें येणें बरवशा अत्रेक केला आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतलीं वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पण जे पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तूं चियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटा ती सिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमची म्हाका फावना जेवतरान म्हाका भलायकी म्हणटली. क्रिस्ताची पवित्र कुंगारम पकात जिबेर माचेवंचो. जेजू मुझे राव जेजू मुझे तू संगिया सराना कामाका काय. जेजू मुझे राव जेजू मुझे तू संगिया सराना कामाका काय. Momuzo Jesu pois Pablo Patanduro Tuka Visangelo Momuzo Jesu pois Pablo Patanduro Tuka Visangelo Tuje kurpe Tuje dai
परतलो तुझे कृपे तुझे दये सोमिया पाटी परतलो हे जेजू मोजे दय राव जेजू मोजे दय तू संगिया स्ताना कामा काका हे जेजू मोजे दय राव जेजू मोजे दय तू संगिया स्ताना कामा काका संसाराचा समाधान आशिल्लो सोदून हांव सगळोस्त केलो संसाराचा समाधान आशिल्लो सोदून हांव सगळोस्त केलो हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुझ्या आता दोशी झालो हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुझ्या आता दोशी झालो जेजू मुझे तय हांव जेजू मुझे तय तू संगी असताना नाका म्हाका काय हे जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी असताना नाका म्हाका काय प्रार्थुया प्रितीवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मटची म्हण तुवें येवजिलें या तुझ्या मगाचे येवजना पासत वो दिनवासपणाचो यज्ञ संभ्रमण जेजूच्या नांवान आटपले तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जीव आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासपणान उसारूंक सर्गा तुका सस्ना वाकाणू आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता हे मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी बसया
मगळ बाबळीनो बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. बडा संख्येन ह्या पुंतळाक ह्या शुक्राराच्या दिसा तुमी हांगासर आयल्यात. आराधनांत मिसांत नवेनांत वंटेली सावन सुमेची भरपूर बेसांवां तुमी जोडतात. तुमकां सर्वांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करून म्हणटा. सुमयेची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. हर एक शुक्रार हांगासर सकाळी 6:30 वरार मीस नव्यान पवित्र तेलाची माखणी, 10 वरार कुर्सा वाट, 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन, 11:30 वरार मिसाचें बलिदान, देवाच्या उतराची परगटणी, उपरांत नव्यान पवित्र तेलाची माखणी, उपरांत भक्तिकांक जेवण. आनी सगळ्या शुक्राराच्या मागण्या रितीरेक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. व्हड संख्येन येया, सुमया संगी बसया, आमचे कश्ट कंत दूख सुमयाक समर्पया. येवच्या शुक्रारा मोतीच्या बेजारायन मोतीच्या पिडीन कश्ट तेल्या, न्हीद पडनातलेल्या, तरातराच्या बंदपासा वळख जाल्ल्या सर भाव भयणी खातीर मागता. व्हड संख्येन हे रितीन वाटेली सावंक आत्मीक बरेपण जोडोवंक प्राजिताच्या काळार ह्या शुक्राराच्या पवित्र दिसा ह्या पुंतळाक येवन हेरांक आपण हाडना सुमयाच्या कृपेची बेसांवां, मोतीची सुडका, समाधान जोडून तुमकां आपोवणें दिता. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंचेर केल्लें मीठ, तेल, दुंपू, कोंताबिंतिनो, रिलिको, कुरीस, इमाजी इत्यादी आसात. सगळ्यो आमचे आत्मी झुजावीर झुजोवंक जाय आनी जैत जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्तीक वस्तू वापरूंक तुमकां आपोवणें दिता. थंयसर दैवी वखदां, डिवायन मेडिसीन, आयुर्वेदीक, गांठी दुखीक, केंस पिडेक, अस्थमा पिडेक, भुरग्यां पिडेक, तशेंच दुखीक तेलां थंयसर आसात, ते मेळटात. ताचो फायदो तुमी जोडचो. तुमची मिसां ऑफिसांत म्हजे लागीं दिवेत, नातर थंयसर स्टॉलान तुमी दिवेत, मिसांग घेतात. तुमच्या तेसांवा खातीर आमी मागता. तुमची तेसांवां थंयसर पुंतळा घालयेत, हांगासर दवरल्या बॉक्सान घालयेत, आराधनाच्या चपलाच्या बॉक्सान तुमी घालयेत. तुमच्या इराद्यां खातीर आमी विशेश करून मागता. हर एका हप्त्यांत हांगासर सोमारांतल्यान ब्रेस्तारा पर्यंत संजेर 5 वरार कुर्सा वाट आसा. शुक्रारा 10 वरार कुर्सा वाट, शनवारा संजेर 4 वरार कुर्सा वाट, आयतारा सकाळीं मिसा पयलें कुर्सा वाट आसा. तुमकां कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणाक वांटे जावंक आपोवणें दिता. दनपराच्या जेवणाक उदार मनान कुमोग करूंक दान दिवंक तुमकां आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जाय नंतर तुमचे कुशेचें कितलेंय जावं संतोशान आमी स्विकार करता. मागणें उपास त्याग म्हणल्यार आमी दंडवणी करता. तेन्ना आमी त्याग सॅक्रिफायस करून उरयलेलें ह्या पुंतळाक जेवणाक तुमी शुक्राराचें दिवच्याक कुमोग करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. तुमच्या घरांनी बरीं कार्यां जावं बरो काजराचें, जावं बरो जुबल्यावाचें, जावं बरो कुमगाराचें, जावं बरो जल्माचो दीस, जावं बरो एनिवर्सरी इत्यादी तुमी आचरण करतना वा सरिल्ल्या आत्म्यांक मिसां दिवच्या वखदां ह्या पुंतळाक जेवणाक कुमोग करा आनी भक्तिकांक जेवण दिवच्याक आदार दिया. आनी आमी सर भक्तिकांक तुमच्या खातीर मागता. खंडीत बाळू जेजू तुमकां बेसांवांनी भरतलो. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपऱ्यांच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. उदार मनान कुमोग करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन विशेष मागणी आमी करता. पूण तुमी हांगासर येता आसतना फोन करून आयल्या बरें. ह्या दिसा बेजमेंतां पुरो आसात आनी जायतीं कार्यां आसात, जायत्यो रितीऱ्यो म्हाका दिवंक आसात. देखून तुमी मतीन दवरचें. फोन करून तुमी येवचें आनी सांगलेल्या वेळार तुमी येवन आनी बरेंपण जोडचें. खंडीत जायतें बरेंपण जोडता. ह्या म्हयन्यांत इल्लेशें बिजी आसा. देशें उपरांत केदाडे मेळटा. पूण फोन करा. फोन केल्यार तुमकां टायम दिता. त्या टायमार येवन हाचें बरेंपण तुमी जोडयेत. हर एका शुक्रारा सकाळीं 9:30 ते 11 वरां पर्यंत हांगासर कुमसारां आसात. सुटाय करिस्माच्या काळार सुटाय कुमसार जावन मिसाच्या बलिदानां वांटेली जावन सुमेची दैवी कृपेची बेसांवां जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता. करिस्माच्या काळार तवळ कुमसारां जाया आनी खंडीत प्राजीत जोडून सुम्याची बेसांवां जोडूंक तुमकां उलो दिता. मार्चाच्या 21 तारखेर शनिवारा मार्चाच्या 21 तारखेर 21 मार्च 21 मार्चाक शनिवारा संजेर 7 तावन आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत हांगासर जागरणेची रात आसा. जागरणेची
रात आसा देखून ही रात तुमचे खातीर, तुमच्या भुरग्यां खातीर, तुमच्या सगळ्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर. जागरणाची रात, कुरपेची रात, कुटुंबाची रात. जागरणाची रात, कुरपेची रात, कुटुंबाची रात. तुमच्या कुटुंबाक समर्पण दिवन मागची रात. देखून ह्या राती मस्त पाद्र्या हांगासर येतले आनी अर्गां स्तुती होगळाप आसतलो. देवीक भलायकी जोडून घेवचें हिलिंग सेशन आसतलें. देखून सगळी रात सांजेर 7 तावन सकाळीं 6 पर्यंत लगभग 11-12 घंटे आमी सोमिया सत्संग करसेतेल्या ह्या प्राजीत काळार. देखून व्हडा संख्यान ह्या जागरणाची राती वांटेली जावंक उलोदिता. राती 8-8:30 वरांक हांगासर पेजे जेवण आसतलें. खंडीत तुमी येया. मध्या रातीर खायली न्ही सुटच्याक च्या आसतली. देखून येया आनी सगळी रात जागरण करून आमी मागया, सोम्याची बेसांव जोडया. ही रात त्या दिसा तुमी अमानत करून दवरची. शेनवारा सांजेची रात, आयतारा मागीर रेस्ट करयेत. जायत गे, जायत गे. ही पुरा खारी तुमच्या खातीर दवरची, म्हज्या खातीर न्ही. हांवें जायती राती केल्यात आनी जायती राती केल्यात. देखून ही कोणा खातीर करचें? तुमच्या खातीर. कांय इल्लें आत्मीक बरेंपण लाबोवन दी. कांय इल्लेशें देवी कृपा तुमचेर थंय तुमच्या घरांनी वळोवन दी. म्हणल्या खातीर इतले कश्ट मिनत काडन असली खारी रेतेऱ्यो जावं, जागरणाची रात जावं, नवेनां जावं आसा करची. समजलें गे? देखून असो फायदो जोडा आनी खंडीत तुमी येतल्यात. आयच्या दिसा एमिसाचें बलिदान भेटोवन कुमसाराक आयकून आमकां कुमक केल्ली आसा. मनादी बाब दीपक नरोना तांचो काळजांत उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. अपुर्ब्याचें संगीत दिल्लें आसा. मॅक्सिम मोरस तुजो काळजांत उपकार बावडटा. तुका देव बरें करूं म्हणटा. जागरणाच्या राती आनी एका शुक्रारा आमकां कुमक करतात. भाऊ मॅक्सी तुजो काळजांत उपकार बावडटा. अपुर्ब्याचें गायन करूंक सांगात दिल्ल्या आमच्या भयणीचो उपकार बावडटा. तशेंच जयसनाचो उपकार बावडटा. आयच्या दिसा देवस्तुती चलोवन व्हेल्ली आसा आनी रांदपाक कुमक केल्ली आसात. वेलंकनी वाड्याकारां गुरकार असो, प्रतिनिधी असो, वाड्याकार असो, काळजांत उपकार बावडटा. अपुर्बायेचें चित्रीकरण करून एमिसाचें बलिदान नवें लाईव्ह स्ट्रीम करतात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल. मनेस्त अनुपम फर्नांडीस तुजो काळजांत उपकार बावडटा. सगळ्या मिसाची मंडवळ केल्ल्या धर्म भयणींचो उपकार बावडटा. समेस्तांक एका स्तोत्रान देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. परत येवच्या शुक्रारा सांगाता मेळया. सोम्याची भरपूर बेसांवां जोडया. नवें आतां जेवणाक कुमक केल्ल्यांची नांवां आपयता. दयाकर मुखार येवन मनाची वात प्रधान ह्या जगालाची स्विकार करची. कार्मिन डिकोस्टा सिद्धगट्टे, फ्लोसी मिशेल नरोना अस्पेट, वॉरन रोहन डेमेलो अबुधाबी आनी रितन ॲरन डिकोस्टा मुडबिद्री, ग्लॅडसन डिकोस्टा आनी गुटाम लंडन. सर्वांचो काळजांत उपकार बावडटा. सोमीची भरपूर बेसांवां तांचेर आनी तांच्या जिविताचेर मागता. आतां नवेनाक आमी आयतीच जावया. उबी रावन नवेनाचें गीत आमी गावया. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल, आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल, आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल, आयक आमचें मागणें. ल्हान भुरग्यां सांगत हारोवचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. ते मनशाचो इश्ट जावन येयलो, सर तरांच्या गरजांनी मनशांक पावल्लो. पिडा गुणकर दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेण्यार शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वादां भरतां. ए भगिवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अजबी तरान उगड्यापी केल्ली आसता आनी तुजो आत बेसांव दिवं उखल्लो आसता. तुका पातचिनीन उलो मारतले आसतना दयनाय आनी तुजे बेसांव बर. आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां यो,
तुझी कशी सगळता तशी संसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टोल्यांक शिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आणि देवा सोपोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो आणि देवा सोपोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो आणि देवा सोपोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदीव आणि सदीव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवते मरिये देवाचे माये आमाप्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन आणि देवा सोपोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो आणि देवा सोपोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो आणि देवा सोपोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या तशा आदी तशा आता आनी सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या तशा आदी तशा आता आनी सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या तशा आदी तशा आता आनी सदा सर्वदा आमेन जेजू बळकामचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बळकामचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बळकामचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे ए जेजू तुम्ही सांगलाय मगान तुम्ही घेतल्यात सोदानी तुमकां मेळटले आणि बुड्या तुमकां उक्तें जातलें तुज्या भोवभोगेवंत माया मरियेच्या मजतीचेर पत्योन हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तुमकां मेळाशें कर दयकेन बसा 30 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक एका नेणट्या बाळकाक सर्जरी जाल्या बेगीस बरी भलायकी पाटी मेळोवंक 10 जाण भुरग्यांक ताणें शिकिल्लें मोतींड उडासाण गिन्यान जाणवाय फावो जावंक 10 जाणांचें घराचें काम बेगीस पंताक फावोवंक 5 जाणांक दिल्ले पयशे भांगार बेगीस पाटी मेळोवंक 2 जाणांचे जाग्याच्या वाटेचे समस्या परिहार जावंक एकल्याचे चैन पाटी मेळच्याक 5 जाणां भुरग्यांक बैले आड काणकोवची संवय सुटोवंक एकल्या जाणांची बेगीस बरी भलायकी पाटी मेळोवंक 10 जाणां परगांवांत बरें काम फावो जावंक 20 जाणां गांधी दूख पेंगटा दूख आडांची दूख गुण जावंक एका जेनिफर म्हणल्यार CA एग्जामान पास जावंक 10 जाणां बरी सैरीक लाभोवंक 5 जाणां माताचे केस चडचे परिहार जावंक 15 जाणांक घरांत तशेंच मोतीक समाधान लाभोवंक 2 घरांक बड्याक जाणां फावो जावंक 5 जाणांक घरा जागो बऱ्या मोलाक वेचून वचोवंक 5 जाणांक तकली पडापड आनी गॅस्ट्रीक पिडां गुण जावंक 2 दोळ्याचें ऑपरेशन बरें करून जावं आनी दिश्ट बरी मेळोवंक एकल्या कातीची पिडां गुण जावं ही आमची तेजी ते सवा बाळोकजीच्या मुखार आमी दवरता उबी आमी रावया हात आमचे उबा रावया हालेलुया 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 भगवान मरियेच्या मजतीर समेचजू या योग छातो बाळोकजी तुझ्या पुण्यनाक हांगासर आयल्या सर तुझी सगळी ते सवा या वेळी नोवेनेच्या वेळी आमी तुझ्या मुखार दवरल्या बगळा भक्तिकांचो सर तांचे दिले तरीगे पिडा गुण कड अरिये ताचे समाजाचे प्रतिफल तांकां लाभोवन दी या वेळी प्रत्येक सावन आमी तुझ्या पांयातळ समर्थान छजू हे छजू तूं आमचे परवशन आमकां निरसय करना म्हणल्यार उत्थानी त्याच पातळी हांगासर आमी आयल्या हालेलुया 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 छजू हर एकल्या पिडे स्थान कोण तुझे स्पर्श तांकां लाभय तांणी मगले सदी ताका पळोवन मेळच्या खातीर या पातशीने तुझ्या संगात आसा मोगळा छजू या बाळोकजीच्या पुण्यता परवशन हांगासर येत आसतना ताचे अर्ये की विनवण तांची मागणी तूं आयकताय त्याच परवशन आमी जे मागयता हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंच तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितालो भोवभोगेवंत माया मरियेच्या मजतीन हांव कालतेपणे अदीक हरशीं तुज्या बापा कडेन नवी मागतां आनी म्हाका फावो कर आतां आमचे वैयक्तीक गरजां खातीर आज ह्या बाळोकजीच्या पुण्यताक तुमी हांगासर आयल्यात एक बरो अवकाश तुमकां मेळ्ळा बरो दीस ताणें फावो केला ह्या बाळोकजीच्या पुण्यता नवेना पात्र घेत आसतना आमच्या वैयक्तीक रितीन आमी सोम्याच्या
बाळोक शिजून मेळटलें सगळें आमकां मेळटा थोडो वेळ टायम जावंक पुरो जाल्यार बाळोक शिजू आमकां केदींच निरासाय फाटीं व्हरून सोडना ह्या पवित्र थळार आमी मागले आमकां अरियकल्यांकी फावो केला आनी ह्या वखच्या तो आमची मागणी आमची तेसावां आमकां आनी बरी एक आशिर्वादान भरता तर ह्याच भरोशान आमच्या काळजाच्या गुणायंतान आमचें तें कितें बरेंपण जावंक आसा आमकां कोणें मागोवंक सांगलां तांचो उगडास करून ह्या नव्यान आयदलां आमी तांकां समर्पिया हे जेजू तुवें सांगलां सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजीं उतरां सरसिनात तुज्या बोबगिवंत माय मरियेच्या मजतीन आनी मागचें लाभतले म्हूण खंडीत भरवसो आसा जेजू बाळकाक केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितात 10 जाणां बरी भलायकी फाटल्या दिसां फावो जाल्ल्याक हास तीं अर्गां दितात 2 जाणांक पांयाची दूख संपूर्ण गूण जाल्या 2 जाणां सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक बाळोक अर्गां दितात एकल्याचें बरें काम फावो जाल्ल्याक 10 जाणां मोतीक समाधान लाभलां 5 जाणां सर अवघड अनवरांतलें ताणें राखलां 2 जाणांनी रीण फारीक करूंक फावो जालां आनी 10 जाणां लाभल्या सर बऱ्यापणा पासत अर्गां दितात आमी ह्या बाजू बाळकाक ह्या मागण्या मुखार आमी अर्गां दवरया ए अजापांच्या चिजू बाळका कंदीन आनी बेसाऱ्यान भरिल्ल्या आमच्या काळजाचेर एका कुळती दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजे इतल्या बिनमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारून आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दी म्हूण आविजय करण्यात कश्ट आनी निरसपण तुजी कुमोकांनी बसवण आमकां थाड बापा आनी पवित्रात्म्या सांगाता आमी हो तुका वर्णूंक सर्वांक सदां सरता आमीन जेजून केल्ल्या सर उपकाराक आमच्या जिवितांत जायते उपकार ताणें आमकां फावो केल्या एका शुक्रार ह्या भक्ती कार्याक ह्या नोवेनाक मिसाच्या बलिदानांत आराधना आनी पात्र घेवन आमच्या काळजाची अत्रेक आमी बाळोक जेजू समर्पिता आनी आज परत हांगासर जेजू बाळकाच्या केल्ल्या उपकाराक अर्गां दिवंक हांगासर आयल्या ह्या मागण्या मुखार ताका आमी सगळ्यांक अर्गां दिवया ए भोव उदार बाळोक जेजू तुजो मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या तुज्या काकोळचे आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातचिणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजाबाच्या इमाची मुखार तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी क्रिस्त तुज्या बाळपणा मान दिवं देत आनी तुजे कळंतली दैवीक मजत जोडून दी सर स्तुती आनी महिमा सावन तुका बाळका जेजू आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्य दयेन आमकां आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजेशी पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर दयाळ्यान आनी मोगान भरिल्ल्या देवा आमच्या बापा तुजी गुण करची सगळ पिडेस्ता कुडीक लागून कश्ट भोगतल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वाद करताय या तुज्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक सांग विविध पिडेनी कश्टांच्या तुजी दयाळ दिश्ट घाल ताज्या मोतीच्या आनी कुडीची सर दूख तांचे दाव पयस कर तुज्या पुता बाळकाच्या तुज्या कृपेन तांकां कुडी येत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय अशें आंगात आनी तुज्या सांगातपणांक जोडलो दैवीक अनुभव सश्टाचें जिवीत जोडून तांकां आदार जावं हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी ಪ್ರೀತಿಮ್ಯ ತಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರನ ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆ ಕಲಿಸಿದರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನೋವಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯತನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यांचो रावो आनी तुमकां वाट चरूं तुमच्या फाटल्यानचो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयरचो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं
जो बाप आणि पुता सोवे चेत रास करता ससनाच्या ससनाक सर्वस्प तुमचे सोवे आसो सरपदवेदा देव बाप पूत आणि पवित्रत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो आमेन. अभिरव्या मगळ बाबणीनो भक्तीन ती आमी सांत नव्यानांत आराधनान वांटिली जावन सुमयेचे भरपूर बेसांवां जोडलेले तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पळयता. देव बरें करूं म्हणटा. बरो येवच्या शुक्रार संगात मेळया. मतीच्या पिडेन न्हिदी नासतना तरातरांच्या बंदपासाक आसून कसले तेल्या सर भाव भयणी खातीर मागया. आमी तुमच्या खातीर सदांच मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आनी जागरण्याच्या राती वसुदी विशेष करून मागोवंक आनी ह्या जागरण्याच्या रातीच्या खर्चा बाबतींत फुल्ली फुलांची पाकळी दिवन सांगात दिवं की तुमकां आपोवणें दिता. तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक आयटी जावया. समेचे नव्याम स्वादार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. प्रार्थुया सगळींच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुका गांडिता. ह्या पुणताळ घेवचें भाग फोव करना आयच्या दिसा ह्या भोव पवित्र शुक्राराच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानांत नव्यानांत सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावन तुजी भरपूर आशिर्वादां जोडूंक फोव केल्ल्या खातीर तुका मेहरगान दिता. आतां आमी जेवणाक आयती जाल्यार जेवणाची तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेजदानीचेर तशेंच वावंट काडलेल्या वेलांकनी वाड्याकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे वावंटीसो आनी कुमकेसो दानाचो फळ तेच मोपान तांकां वाटी मेळोसो कर. हें जेवण जेवच्या हर एकल्यांक तुजी कुडी आत्म्याची बरी भलायकी लाभय. अशें हें कण जेवण कुडीच्या वाडावडी उपकारता. तशेंच निरंतरी आत्मीक वाडावडीच्या कणा खातीर वावरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो चेत रास करताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आतां पवित्राच्या मागणीक फुडें येवचें. ह्या जागे फाटल्यान येता थंय रावचें आनी भक्तीन पवित्राची मागणी घेवची. इल्लें ह्या जागाच्या लागीं येचें पयस रावन वचो जायत गे. पवित्र आत्म्या कृपे सागोर आमचे तू देवोन ये. आमचे तू देवोन ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोर आमचे तू देवोन ये. आमचे तू देवोन ये. लाभय आमकां तुजी कृपे देणी. लाभय आमकां तुजी कृपे देणी. बोळादी कर आमची अस्कजीनी. बोळादी कर आमची अस्कजीनी. बोळादी कजीनी. पवित्र आत्म्या कृपे सागोर आमचे तू देवोन ये. आमचे तू देवोन ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोर आमचे तू देवोन ये. आमचे तू देवोन ये. कुटुंबांची येऊ कामी माया मोगा. कुटुंबांची येऊ कामी माया मोगा.
लालेन मागता लाभय तुझी कृपा लालेन मागता लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा. जनो तुमकां समेस्तांक रोजर मायची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे बुंतळ अलंगर हांगा तावनो बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सा तावन ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरांची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदार मनांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.